सुभाष फळदेसाय कडेन हो अटॅक अमिताचेर जाला हो गरिबाक लागून जाल्लो आसा, पण आमी मागता अमिताच्या अटॅकाचे सायडीन दवरा, ही फायल इन्व्हेस्टिगेट पयली करा। आमची करप्शन इतले बुडिल्ले आसा की तुम्ही आमकां खोदपाक गेले जाल्यार तुमकां पयलीं आमी ना करतले। करता ताका मदत करपा खातीर तुमी मुखार सरल्या। कालचे इन्सिडेंट नरेट करपा खातीर आमी आझाद मैदानाचेर आसा त्या पयलीं एक फोटोग्राफ दाखयतलो। हो फोटोग्राफ आसा 2018चो, जेन्ना अमित नायक ह्या जर्नलिस्ट जो आतां आमी काम करता किंवा लोकांचे विशय हायलायट करता हातूंत नाशिल्लो। ह्या टायमार 2018 जेन्ना किमो कॅन्सराचो पेशंट हांव जेन्ना 3rd स्टेजीचो नॉन हॉडकिन लिम्फोमा म्हाका जाल्लो, त्या स्टेजीर किमो घेता तेन्ना म्हाका ह्या 8व्या किमोचेर हांगा अटॅक केलो अभिजीत देसाय, आनी केस अजून सुद्दां चलता। आयज अनेक फावटी ह्याच अभिजीत देसायान अटॅक केल्लो आसा आपल्या जे भाडोत्री गुंडा म्हणटा आमी तांकां घेवन। कालचो इन्सिडेंट हो आमचो गांवचोच, आमचो फ्रेंड म्हणल्यार जाता, पण ड्रायव्हिंग सिटार बसले कारणान ताका सगळ्यांनी अमिताचो ड्रायव्हर म्हणलो। अमित समजून ह्या चेतन नेत्रावळकराचेर जालो, हांगा स्टिची पडल्या, हात सुटल्या, रगत। आयज जे पोलिसांनी पंचनामा केल्लो आसा हे सगळे फॉरेन्सीक जी टीम आयली तेणी सगळे पुरावे घेतलेले आसा, पूण आमी चड उलोवचे ना अटॅक जालो कित्याक। काल 8 वरांचेर अननोन गाडी आयली, आमकां आड घातली। आमी ज्या तरेन मडगांव साकून नेत्रावळी वचपाक भायर सरले आनी गणपती विसर्जन ह्या निमतान आमी सदांच 10 वरांचेर ह्या रस्त्यान ट्रॅव्हल करची, पण आमी बेगीन सरले 8 वरांक ज्या रिवण पंचायत क्षेत्राक तावऱ्या ह्या गांवाक जेन्ना आमी भितर सरले, आमकां एक अननोन गाडी आयली आनी आड घातली आनी 4 जाण मास्कां घालून हातीक हॉकी स्टीक आनी ज्यो आमच्यो भाजीच्यो लाकडाच्यो कुडके घेवन भायर सरले। आनी पयलो अटॅक तेणी ड्रायव्हर सायडीन ग्लासार केलो आनी टोटल जो ग्लास आसा तो ब्रेक केलो। ड्रायव्हर सायडीच्यान जो सायड विंडो आसा तेजेर केलो आनी हांव समजून हेका जबरदस्त मारहाण केली। तितून भितर तो सुटलो हातींतल्यान। तेणें म्हणलें की आपूण अमित न्ही, ह्या उतराचेर ताका सोडलो आनी ते म्हाजे फुड्याक आयले भितर, म्हाका ओडलो आनी हे पळया हो पयलो अटॅक, सेकंड, थर्ड आनी हे पांयाक आसा सूज। सो हे 4 अटॅकान हांव हातींतल्यान तेंचे सुटलो आनी हांव रिटर्न पोजिशनाक धांवपाक लागलो। त्या टायमार धांवता धांवता म्हाजी फिटनेस बरी आसा, पण तेंचे जी पोटां वाडलेली आसा किंवा जिन्स पॅन्टीन तांकां धांवपाक मेळूना। सो तितल्यान एक गांवचोच त्या सुलखणा गांवचो एक भुरग्यान म्हाका लिफ्ट दिली आनी म्हणपाक अमित बस, तुका फाटल्यान मारपाक येता। तेणें म्हाका 40 मिटर जितलो हांव धांवलो, तेजे नंतर एक 20 मिटर तेणें आपली गाडयेन, पण त्या टायमार गाडी रिवर्स मारून इतली स्पिडीक आयली आनी हांवें गाडये वयल्यान उडी मारून फॉरेस्ट जे वायल्ड लायफ आसा थंय उडी मारली आनी वायल्ड लायफांतल्यान सोदीत सादारण 45 मिनिट्स हांव त्या रानाक उरलो। मोबायल ना, पांयाक जोती ना, अशे परिस्थितीक गणपती विसर्जनाचे जे फोगाचो आवाज येतालो फोगोट्या मारणाचो, ह्या अंदाजान एक घराक भितर सरलो आनी राखी नायकाक हांवें फोन केलो। ह्या इन्सिडंट जो जाला आमी मागता की केपें पुलिसांनी आयज बरें काम केल्लें आसा। सकाळी साकून पोलीस स्पॉटार आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशनाक आमकांय सपोर्ट करता की खूब तरेन जे आमी तांकां क्लू दिल्या ते चालू आसा। आमी पोलिसांचेर कांय डावट घेवचे ना, कित्याक आयज पयले दिसाक सुद्दां तेणी बरो आमकां सहकार केल्लो आसा। पळोवपाक सोदता की अमित नायकाचेर अटॅक कित्याक जालो। अमित नायकाचेर अटॅक जावपाचें कारण इतलेंच, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना हो घोटाळो सादारण 9 कोटी 70 लाखाचो 4 पंचायत क्षेत्राक 4 गांवांक हांवें उजवाडाक हाडिल्लो आनी ह्या हितूक नेत्रावळी पंचायतीचो विचुंद्रेचो गांव, ज्या जाग्यार गुंडा वरक हो बीजेपीचो मेंबर पळय जेणे मेंबरशीप घेतले आनी सुभाष फळदेसायचो निकटवर्ती, कित्याक बड्डेच्या दिसाक हो मनीस सुभाष फळदेसायच्या फाटल्यान आसा आनी हो जो टायम गुंडा वरकाक 2 म्हयने दिले आपल्या गांवाक एक 400-450 लोकांच्या वस्तीक, जेन्ना 2 कोटी 40 लाख इतलो अमाउंट पास जाता आनी अमाउंट एक्झिक्यूट करपाचो पावर वॉटरशेडीची कमिटी म्हळ्यार सरपंचाक पावर आसता, पूण वॉटरशेडीची कमिटी बोगस रितीन ग्रामसभा घेवन बोगस रितीन सगळी एक्झिक्यूट केली आनी पयशांचें लेनदेन सुरवात केलें। त्या भितर गुंडा वरकाची घरकान बोगस रितीन आपले घरांतलोच बोगस नंबर दाखोवन पयशे घेतले, गुंडा वरकान घेतले आनी बाकीचे इतर गव्हर्नमेंट सर्वंटांक पयशे दिले आनी बोगस रितीन ही कमिटी तेणें घडोवन हाडून पयर पोलीस रिपोर्ट एक आयलो, तितूंत जो झेडीओ आसा तो क्लीन चीट दिता कोणाक गुंडा वरकाक, पूण जेन्ना आमी झेडीओचें नांव हितूक इनवॉल्व केलें
आनी गुंडा वराकाचे घेतले आनी सेक्रेटरीची घेतले आनी कंप्लेंट अनेक फावटी अमित नायकान लेटेस्ट कंप्लेंट ही 9/6/2024 लॉन्च केली आनी ह्या कारणान हो अटॅक जाला आसा कित्याक हितूंक भितर सगळे पुरावे आमी सबमीट केल्ले आसा आनी ही फायल 9,70,00,000ची 4 पंचायतीच्या वाड्याचे जे पयशांचे लेन देन झाल्या तितून भितर डायरेक्टरान जे ऑर्डरी पास केल्या जे एसेटलेस मनशाक मेळपाक जाय गरीब मनशाक मेळपाक जाय हे पयशे आपल्या फेवरेबल मनशाक आनी पयशकार मनशाक हितून गरीब जो सेक्टर आसा तांकां वगडायल्ले आसा ह्या खातीर हो कालचो अटॅक जाला आनी आयज आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे ऑपोजिशन लिडर युरिया आलेमांचो सपोर्ट म्हाका दाखयला की आमकां थरली इन्व्हेस्टिगेशन आमी वेलकम करता त्या भायर एक्टिविस्ट आसा जर्नलिस्ट आसा त्या भायर आमचो सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायचो आतां प्रायम टीव्हीचेर हांवें एक स्टेटमेंट आयकलो की आपणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक प्रशासनाक थरली इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सांगला आनी तितून भितर ताणें म्हणलां की आपूण कंडेम करता सांग्या वयलो इन्सिडेंट सुभाष फळदेसायन हे जे स्टेटमेंट आसा हांव वेलकम करता पूण त्या भायर आमच्या आमदाराक हांव एक सजेशन दिवपाक सोदता की हे स्टेटमेंट आमदारान जे दिलां की ज्या जाग्यार राती पोलीस म्हाका सर्च करताले त्या जाग्यार आमदार सुद्दां आयिल्लो विचारपूस करपा खातीर 2 फावटी तो म्हाका मेळपाक आयलो जेन्ना एम्ब्युलन्सांतल्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक जेन्ना म्हाका व्हरपाक गाडी एम्ब्युलन्स भायर सरली वाटेर तेणें केप्याक सुद्दां म्हाजी विचारपूस केल्ली आसा पूण आमदाराक एक आमचो प्रतिनिधी म्हणून हांव सांगपाक सोदता की 2 म्हयने जाले ही फायल घेवन आमी वेगवेगळ्या जाग्यांनी कंप्लेनी लॉन्च केल्ली आसा पूण सांग्या वयल्यान जे प्रशासन आसा मुखार वचना जो एग्रीकल्चराचो झोनल ऑफिसर आसा तोच क्लीन चीट दिता सरपंचाक पूण जेन्ना झोनल एग्रीकल्चराचो जो झोनल अग्रेज शिरोडकर आनी जो सरपंच आसा ही ग्रामसभा बोगस करपा खातीर दोगांचो हातभार आसा सुभाष फळदेसाय कडेन हो अटॅक अमिताचेर जाला हो गरिबाक लागून जाल्लो आसा पूण आमी मागता अमिताच्या अटॅकाचे सायडीन दवरा ही फायल इन्व्हेस्टिगेट पयली करा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची फायल सुभाष फळदेसायन आपल्या ऑथॉरिटीक सांगून इन्व्हेस्टिगेशन थरली करपाक लावपाक जाय तितूंतल्यान सगळें आमकां मेळटलें लास्ट आमी कन्क्लूड करचे पयलीं अभिजीत देसाय अटॅक करपाचें कारण हे ही क्रायम ब्रांचाची 350 पेजीची ही चार्जशीट आनी ही राखी नायक म्हाजी घरकान म्हाका फोन आयिल्ले की राखी नायकाक फाटी काड की 8 सेक्शना डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक फायनल स्टेजीची केस आसा एंटी करप्शनाचे चार्ज आसा कोर्टान ह्या चार्जशीटी भितर एड केल्ले आसा आनी काल राखी नायकाचे स्टेटमेंट आसले म्हाजी आई काल वारली 2 दीस पयलीं ह्या खातीर आजी वारली ह्या खातीर राखी स्टेटमेंट दिवपाक पावली ना ह्यो भंय दाखोवपा खातीर ह्या सगळ्यांनी मेळून केल्लो हो अटॅक हो अमित नायकाचेर न्ही हो गरिबांचेर केल्लो अटॅक कित्याक अमित नायक वावर करता गरीब जनतेक मदत करपा खातीर प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुभाष फळदेसायन थरली इन्व्हेस्टिगेशन करची त्या भायर जी मिसिंग गठारां जाल्ली आसा जे अमित नायकान ज्यो फायली एक्सपोज केल्या त्यो फायलीक थरली वचून त्या डिपार्टमेंटांतल्यान इन्व्हेस्टिगेशन समज करीत जाल्यार अमित नायकाचेर अटॅक केले ते कल्प्रीट हितून भितर मेळटले ही गॅरंटी आमी ह्या जाग्या वयल्यान दिता देव बरें करूं नमस्कार आज ह्या आझाद मैदानाचेर जावन प्रेस ब्रीफ करपाचें कारण इतलेंच हांव राखी नायक हांव अमित नायकाची घरकान जरी तर हांव पॉलिटिकल मळार वावुरता पूण आज हांव हांगा आझाद मैदानाचेर येता आसतना विदाउट माय पॉलिटिकल एफ्लिएशन एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट अमित नायक ताची एक घरकान जो आज जबाबदारीन एक जर्नलिस्ट म्हणून 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जे आवाज निर्भीडपणे आणि फक्त आवाज उठोवपा खातीर न्ही तर विथ पेपर वर्क RTI अंडर इन्फॉर्मेशन घेवन विथ पुरावे सकट जो उलयता एक्सपोज करता रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून जे म्हजे वार्डाक म्हजे गांवा भितर जे करप्शन चलता जे दिवसा धड्या डे लायट रॉबरी चलता टॅक्स पेयर्साचे पयशे चोरता हे कित्याक आमी आवाज उठयतात सो आज जेन्ना कालचो हो इन्सिडंट जाल्लो आसा एक्चुअली काल अमिता बरोबर हांवूय वचपाचें आशिल्लें पूण कालच्या कारणां लागून हांव घरा उरलें सो काल जर तर त्या गाडयेक हांवूय आशिल्लें जाल्यार अमिता बरोबर म्हाकाय ती मारहाण जाता आशिल्ली सो हो कालचो इन्सिडंट हो प्री प्लॅन आशिल्लो आमचो आवाज भायर करपाक किंवा हाजे नंतर सांग्याक जे कोण आवाज उठयतले तांकां एक स्ट्रॉंग मेसेज दिवपाक की आमची करप्शन इतले बुडिल्लें आसा की तुमी आमकां खोदपाक गेले जाल्यार तुमकां पयलीं आमी ना करतले सो हे आज जाल्लें आसा सो आज ज्यो ऑथॉरिटी ज्या आनी आज कंडेम केलो आमकां सपोर्ट केलो हांव तांकां धन्यवाद दिता
पूण आज 2 महिने पयलीं तुमकां खबर आसतलें की TMCच्या ऑफिसांत एलोंग विथ मिडिया इंचार्ज ट्रोजन डेमोलो बरोबर हांवें प्रेस ब्रीफ केल्लो आनी त्या वेळार ट्रोजन डेमोलोन स्टेटमेंट केल्लें की राखी नायक आनी हाजी फॅमिलीचे लायफ इज इन डेंजर, तांकां थ्रेट आसा आनी तांणी गव्हर्मेंटा कडेन DA केल्लें की हाजेर इन्व्हेस्टिगेट करा. सो आज जेन्ना आमी इवन प्रमोद सावंता कडेन तेन्ना मागिल्लें की ह्या गोष्टी भितर इंटरव्हीन करा, सांग्यावेलें प्रशासन ठप्प आसा, सांग्यावेलें पुलीस एक्ट करना, सांग्यावेलो BDO एक्ट करना, सांग्यार खंयचेच हें हालना, सो तुमी इंटरव्हीन जायात. पूण आमचो आवाज आयकल्लो गेलो ना आनी ताजो हे कालचो इन्सिडंट आज हांव ह्या प्रमोद सावंत जे आज आमचे गृहमंत्री आसा तांकां विचारपाक सोदता, एक बायल म्हणून जेन्ना म्हजो घोव जेन्ना तूं आवाज उठयता सत्या खातीर झगडटा आनी ताजी काल कारण आज आमकां 2 भुरगीं आसा, म्हाका 10 वर्सांचो आनी 5 वर्सांचो चलो आसा, आमची फॅमिली आसा. जेन्ना आमी लोकां खातीर अशें काम करता आनी आज आमच्या जेन्ना फॅमिलीचेर लायफाचेर येता, सो हातूंत गव्हर्मेंटाचो रोल कितें, आज लॉ एंड ऑर्डर कितें आसा. सो आज प्रमोद सावंता कडेन मागता कित्याक 2 महिने पयलीं हांवें आवाज केल्लो की पंचायतीच्या मिटिंगे भितर म्हाका सरळ थ्रेट दिल्ली आसा की ह्या विशयाक तूं पडनाका, तुका आरपार करतलो. हें हांवें रिकॉर्डिंग करून आज प्रत्येक माध्यमांत प्रत्येक ऑथॉरिटी मेरेन कागाळ केल्ली, पूण आज ताजें इन्व्हेस्टिगेशन जायना. हें जेन्ना सरकार म्हणटा महिला सुरक्षा करतले, तर तुमी खंयच्या हाजेर महिला सुरक्षा करपाक सोदता. आज हो इन्सिडंट तुमी दाबून 2 महिने तुमी दाबून दवरलो. प्रवीण गांवसान एकूय आमची पंचायत हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन केलना, प्रत्येक गोष्टी क्लीन चीट दिली आनी जेन्ना रिपोर्ट हांवें ITI अंडर एज अ कंप्लेनंट म्हणून म्हजी इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालां, कोणाक तुमी आपयले म्हणून ITI अंडर मागिल्लें आनी पयरूच म्हाका लेटर आयिल्लें वचून कलेक्ट कर. सो हे कट्टा चिट्टा आपलो येतलो मेळटलो, सगळे आमी एक्सपोज जातले म्हणून आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न आसा. आज जे मिसींग गटाराचो बोवाळ जालो ताची आज ऑलमोस्ट रिपोर्ट चालू आसा, आमकां खूब तरेन थ्रेट दिल्ले वता. पूण हांव आज गव्हर्मेंटाक आज विचारपाक सोदता, सत्यान झगडप अगेन्स्ट करप्शन झगडप तेवूय लोकांक बदनाम करपाक न्ही, विथ तुमच्याच ऑफिसांतले पेपर विथ अंडर ITI घेवन झगडप हो गुन्हो आसा. सो तुमी कितें सोदता, आज आमी आज ह्या रिपोर्टरा भशेन तुमी रिपोर्टर आसा, सगळ्यांनी आज फॅमिलीक प्रत्येकाले बायलो आसतल्यो, भुरगीं आसतलीं, ती फाल्यां सांगतली पप्पा तुमी आज वचनाका, आवय सांगता चल्या कित्याक लायफ हें इम्पॉर्टंट, कितें मेळटा लायफ मेळना. आज अमितान स्वताच्या हातून आमकां देव बरो आशिल्लो म्हणून तो हातान सुटलो, तर तो तांचे तावडी फळिल्लो. जाल्यार प्रमोद सावंत म्हज्या भुरग्याक आनी म्हाका जस्टीस दिता आशिल्लो, जो सुभाष फळदेसाय आज म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन जावपा ना. 2 महिने सुभाष फळदेसाय कितें करतालो, तुजो प्रवीण गांवस कितें करतालो, तुवें आज म्हणल्यार ताजेर कित्याक एक्शन घेतली ना. जेन्ना येदे कल्प्रीट तुमच्या बड्डेनी भोंवता, CM प्रमोद सावंत पेज करपा येता तुमच्या फाटल्यान रावता, तर तुमी लोकांक मेसेज कितें दिता, यू आर सपोर्टिंग द क्रिमिनल्स, यू आर सपोर्टिंग जे व्हायलेट करता, गटारां गायब करता, 10 लाख खातात, तांकां तुमी सपोर्ट करता. आज प्रत्येक व्हिडिओ लेटर पावल्या, आमी एक हाजे खातीर 10 दीस आमची फॅमिली सोडून आमी भोंवतात, मुखार लॉयरा म्हऱ्या भोंवता आनी कोणा म्हऱ्या भोंवता. सो आज चोरप हें इजी जाला आनी तांकां शिक्षा दिता, ताका ही शिक्षा प्लस लायफ थ्रेटनिंग. सो आज इनफ इज इनफ. आज तर तांकां दिसता की राखी नायक आनी अमित नायक ह्या इन्सिडंटांत भितली जाल्यार तुमी चूक करता, आमी आनी स्ट्रॉंग जातली. आमी पळयतात आमचें मरण तुमच्या हातांत आसा जाल्यार देव आसा करपी रचपी तो आनी व्हरपी तो. सो आमी जो लढा दिला सत्यान दिला. तुमकां जर कापस्ताद आसा पेपर विथ पेपर झगडा, आमी जर रॉंग आसा आमच्यो ह्यो काकाळी जर रॉंग आसा आमकां बिहायंड बार घालात, हाळे घालात, ना जाल्यार दाखोवन दियात यू आर अगेन्स्ट द करप्शन. तुमी हातूंत हें करता फक्त मिडिया लायट हें घेवपा खातीर आपूण बरो म्हणटा खबर ती आय एम कंडेम द इंटेलिजंट. वॉट कंडेम? अमित म्हणटकीर कंडेम करून कितें आशिल्लें, म्हज्या भुरग्याक बापूय हाडून दिता आशिल्ले तुमी, तुमच्या बायलाचेर तुमच्या चलयेचेर जेन्ना कोण एक मनीस तुमचेर स्टेटमेंट करता तुमी क्रायम ब्रांचा पळोवन ताका भितर घालता. सो आमी कितें आमची फॅमिली ना. सो दीस इज इनफ. आज हांव सांगता एक बायल मनीस म्हणून आज पंचायती भितर आवाज उठयता, गांवचे खातीर झगडटा, म्हज्या घरा खातीर झगडना. ज्या कॉन्ट्रॅक्टराचे अगेन्स्ट आशिल्ले तांचे कडेन हांवें कमिशन मागूं ना, म्हाका पयशे दिया म्हणून. कोणा मागले जाल्यार ताणें हाडून दाखोवचे कापस्ताद. खऱ्याक उलोवप ही जर हें जाल्ली आसा तर हे इतले लायफाचेर येता, आमकां सप्रेस करता. सो आमी कोणा कडेन न्याय मागचे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचायच्या पोर्टलाचेर कंप्लेन दिली, रिपोर्ट हांगचे इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी रिपोर्ट कितें दिता, सपोर्टिंग डॉक्युमेंट कांयच लागूना. पूण कंप्लेनंटा एक दीस आपयना हे विचारपा वॉट एविडन्स यू आर हॅविंग रायट फ्रॉम ऑल आर हातूंत भितर इनवॉल्व आसा.
म्हाका आज उलोवपाचें ना, पूण हांव सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंताक जाता मातूय जाता एक सीएम, एक जाता होम मिनिस्टर म्हणटा ताका जबाबदारी आसा, आनी तो म्हणटा एक हांगचे नागरीक सुरक्षितता रिपोर्ट आतां दाखय, कल्प्रीट धरून दाखय, तुमची यंत्रणाची हे पळयात, तुम्ही काबील आसा जाल्यार दाखयात. आमी आजूय तुमचेर आमी अन्याय करना, आमी आजूय कायद्यान झगडटात, आमचो कायद्यार अजून विश्वास आसा, म्हणून प्रत्येक न्याया खातीर आमी प्रत्येक हातूंत हे लॉन्च केल्या. सो आज हांव प्रमोद सावंता कडेन मागता, एक सीएम म्हणून तुजी जबाबदारी सांग, एक बायल मनीस म्हणून आज हांव पॉलिटिशियन ना, आज एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ताची जबाबदारी आज करता, ताजेर जाता आज तुमी आड येता, ताका दाखय की आमी तुजे बरोबर आसात. वी आर अगेन्स्ट कित्याक पयरूच जो करप्ट केल्लो जजेस आज चार्जीस आसा तो सरळ तुमची मेंबरशीप घेता आणि व्हॉट्सएप स्टेटस घालता. सो यू आर प्रमोटिंग क्रिमिनल्स, म्हजे कडेन स्क्रीनशॉट आसा. सो तुम्ही किती दाखोवपाक सोदता? बीजेपीचे लोक आयले, बीजेपीक आयले म्हणटकीर ते क्रिमिनल्स न्ही ते बरे, आणि आमी ते न्याया खातीर सगळें झगडटा. आमकां तुमी हाजे पयलीं इतलो मोरली डावन करपाक प्रयत्न केलो, खूब केलो, पूण तुमकां कळ्ळें की आमी त्या हातूंतली न्ही, आमी स्टँड बाय रावली. सो आज जिवाचेर पावली तुमी, जिवाचेर. आमची फॅमिली आसा, म्हजो धाकलो भुरगो आनी काल रातभर रडल्या घरा, बाबा खंय, बाबा केन्ना येतलो, कितें जालें, त्या भुरग्याच्या मनार आज कितें परिणाम जाला. सो तांकां तुमी आमी दाखोवन दिवपाचें सत्या खातीर झगडप ना, सत्य उलोवप ना, सत्य उलयल्यार जिवार येता. ही शिक्षण आमी लोकांक दिवप आज मागता. आज ही म्हजी गत नासतली. कितलेशे अशे रिपोर्टर, एक्टिविस्ट आज खऱ्यांनी झगडटा आणि त्यांची फॅमिली आज ही सफर करता, जे आज हांव सफर करता. सो आज प्रमोद सावंताक, सुभाष फळदेसाय, जेन्ना तुम्ही एक नागरीक म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, तुमची जबाबदारी आसा, तुम्ही प्रत्येक गोष्ट आपलो मनीस म्हणून सायडलायन करता आणि तांकां सगळें माचोवन दवरता, आणि हे मनीस जेन्ना जिवार येवपा सारखे कृत्य करता आणि तेन्ना तुम्ही कंडेम करता, एक्शन म्हणटा. सो आज गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता, वी वॉन्ट जस्टीस. आमकां जस्टीस जाय. क्रिमिनल्स आसा तांकां बेगोन बेग हाडात. कोणी केले, कित्याक हे भाडोत्री कोणी यूज केलो, कितें मोटीव आशिल्लो, आनी कोणी हे करपाक लायले हें आमकां कळपाक जाय. बायल मनीस ह्या नात्यान ते फ्रस्ट्रेशना उलयलें आसतलें, आनी मुखेलमंत्र्याक तेणें म्हणलां की तुमी गुन्हेगारी हें म्हणलें आसतलें, कित्याक बायल मनशाचे ते जे सेंटिमेंट्स आसा ते तेका जाणा, ते दुख्खां येता. पण आमी मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की अजून सुद्दां आमी केन्ना डायरेक्टली मुखेलमंत्र्याक एप्रोच करूना, की अमित नायकान तरी की जे हांवें एक्सपोजर दिल्लें आसा. आयज ह्या माध्यमांतल्यान आमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागतले की हो जो अटॅक काल केल्लो आसा, हो सांग्या भितर पयलो इन्सिडेंट जे आमी पिक्चरांनी पळयताले, एक गाडी येता आनी मास्कां घालून हॉकी स्टिक्यो किंवा बेसबॉलाचे दाणे आसा ते मारता, हे प्रत्यक्षात काल आमी पळयलें. आनी एक मनीस जेन्ना आपल्या लायफा खातीर ज्या रानांनी वचपाक भिता, आनी त्याच वायल्ड लायफान अमित नायकाक साल्वार केलो. कित्याक ते समज रान घने जंगल नाशिल्लें जाल्यार आयज हांव तुमचे मदीं हे बायट दिवपाक 100% नासतालो. कित्याक त्यांचो पयलींच तोंडांतल्यान उतर आयलें, त्या तोंडार मार मरे, तोंड फोड तेजें, ही तेंची स्टेटमेंटां. कित्याक हांव मातसो स्पोर्ट्साक एक्टीव, ह्या खातीर हांवें 3 वार म्हाज्या हातीर घेतले. आनी ज्या तरेन आमी म्हणलां की विघ्नहर्ता काल 7 दिसाचो गणपतीचें विसर्जन, त्या देवान म्हाका कॅन्सरा पासून परत हाडलो की लोकांची गरिबांची सेवा कर, मनजातीची सेवा कर. आनी त्याच विघ्नहर्तान काल 7व्या दिसाक अमित नायकाक आनीक जिवनदान दिल्लें आसा. आमी मागता की थरली इन्व्हेस्टिगेशन करा, आनी चड हार्ड जावचें ना. हे जे काल अटॅक जाला हे चड पयसलेय बीन ना, हे लागचें आसा. कित्याक प्रोफेशनल तरी समज हे यूज केल्ले मारपाक, सो आमी आयज ह्या जाग्यार उरना आशिल्ले, हे गांवठी भाडोत्री हाडलेले गुंडास. आनी ह्या खातीर केपें पुलीस स्टेशनान बरें काम केल्लें आसा, आनी PIAचे कडेन आमी मागतले की बरो सपोर्ट दिला. त्या भायर आमी सुनीता सावंत जी SP आसा, हेची पयलीं अमित नायकाक 2018 जेन्ना अटॅक जाल्लो, तिणें जेन्ना रिपोर्ट सगळो इन्व्हेस्टिगेशन केल्लो, तिणें म्हाका तितूंत जो अटॅक जाल्ले तांकां धरून खंय तरी रिपोर्ट सबमीट केल्लो पुलीस डिपार्टमेंटाक, की अमित नायकाक पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान PCन आनी जे कोण ऑफिसर आसा हेणी मारलेलो. आयज तीच मॅडम आमची बशिल्ली आसा, एक आमकां मागणी आसा CMा कडेन की हे कल्पीट जे आसा हे बेगींतल्या बेगीन, जेन्ना 11 दिसाचो गणपती विसर्जन आसा, 7व्या दिसाक हे घडलेली घडणूक, 11 दीस गणपती विसर्जनाचे पयलीं सांग्या वयल्या पायक देवा कडेन आमची मागणी आसा की आनी सार्वजनीक गणपती जे 11 दिसाचे विसर्जन जावचे पयलीं हांकां धरतले पोलीस ह्या आशेन. आमी तुमचे कडेन मागतले की पत्रकार ह्यानाच्यान ग्रामीण भागातल्या पत्रकारांक खुबशे त्रास आसा की डिस्टन्स वायज किलोमिटर रानांनी ट्रॅव्हलिंग करपाक पडटा. ह्या खातीर तुमचो साथ आमचे कडेन आसचो. आनी अमित नायकान ज्यो फायल्यो काडल्या तुमकां दिसत की आमी फायल्यो काडून कोणा कडेन पयशांचो डिमांड केल्लो आसा, कोणें येवन सांगचें की 5-6 आमी जे गटारां किंवा प्रोजेक्ट एक्सपोज केल्या पेपरांनी दाखोवप आनी पयशे जमनीर एक्झिक्यूट केला म्हूण दाखोवप, प्रोजेक्ट जमनीर आसप ना. ह्या सद्याक सांग्या भागांतली स्टायल जाल्या. पयलीं म्हाजी आजी वारली आनी त्या
क्रेमोटेरियमाक राखीचो चुवड थंय जून म्हयन्याक हे उद्घाटन जावपाक जातलें. मे म्हयन्याच्या 15 तारखेर कॉन्ट्रॅक्टरान सगळे काम करून बिल पेड करून ही स्वाधीन केल्ली की उद्घाटन करा. पण अजून सुद्दां आतां सप्टेंबर म्हयनो एक बरी क्रेमोटेरियमाचें उद्घाटन जायना. आनी काल उद्घाटन करना आसतना त्याच क्रेमोटेरियमाक एक जाणटी बायलेचें काल क्रियाक्रम करपाक पडले. कित्याक जायना? बाकीचे सांगे भागांतल्या नेत्रावळी पंचायतींतले 7 प्रोजेक्ट पेपरांनी दिसता जमनीर ना. हे करपाक गेले जाल्यार प्रश्न आमदाराक आसतलो की बाकीचे कित्याक जायना. ह्या खातीर नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच बाकीचे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपा खातीर कापसतात ना. आनी हो अटॅक जो जाला हे करप्शनाचे जी आमी कीड आसा सोदून काडल्या, एक्सपोज केल्या. फायली भितर आमी ओरिजिनल पेपर घेवन भोंवता सरकाराचेच, त्या खातीर हो अटॅक जाला. देव बरें करूं. लेटर रिचर्ड करतली कित्याक आमकां वता आसतना ते लायफ लागतात मदीं कोण ना. आनी अशें कांय न्ही की अमक्याच टायमार एक इमर्जन्सी आसा जाल्यार आमकां जर तर आमी मडगांव खंय येतले जाल्यार आमकां त्याच वाटेन येवपाक जाय. सो आतां इतलो भंय दिसता की कोण खंय रावतलो आनी कोण भेदी आनी कितें कांयच कळना. सो एकदां आमकां हें दिलां. सो परत आनी हें करून म्हाका आनी ती रिस्कूच घेवपा ना. सो हांव मागतलें की आमकां पोलीस प्रोटेक्शन दिवचें. जो अटॅक जाला 3 वर्सांनी पहिल्याच फावटी माझी गाडी हांवें काल रिपेअर करून हाडलेली. 3 वर्सां जाली रस्त्यार ना गाडी. आनी ती गाडी काल हांव रिपेअर करून वेर्ना कंपनीक गेलो. आनी येता तेन्ना फक्त म्हाकाच खबर हांवें गाडी हाडली म्हणून, आनी कोणाक खबर ना. ही गाडी खंयच्या टायमार खंय पावता, खंयच्या टायमा वयल्यान खंयची वाडी क्रॉस करता, इतली डिटेल जांकां हे इन्फॉर्मेशन शेअर करता. आनी ज्या जाग्यार BSNLची रेंज खबर जाता त्याची पयलीं गाडयेन हॉल्टाक उरता 3-3 वरां. लोकांक खबर आसा 5 आयिल्ली गाडी 8 मेरेन हॉल्ट करता की म्हाका येवपाची वाट. आनी तेन्ना जेन्ना गाडी पावता, कित्याक एक दीस पयलीं गाडया वाडटा आनी एकूच दीस पयलीं कोणाकच खबर ना म्हाजे शिवाय की गाडी हांवें ती हाडल्या आनी ती रस्त्यार घेवन येता. सदांच चलोवपाची गाडी जाल्यार वेगळी गोश्ट आसली, पूण ते गाडयेक नोटिफाय करून अटॅक जाता. आनी ज्या ड्रायव्हराक मारला तो अमित नायक म्हणून मारला. तांकां खबर ना कित्याक हांव एकटोच आसता, सायडीच्यान राखी आसता. आनी त्या दिसा राखी ना. राखी आसा जाल्यार हांव धांवपाक पावना. दोगांकूय मारता कित्याक हो तेंचो अटॅम्प. आनी ज्या जाग्यार पयला सादारण 1.5 किलोमीटर अशी एरिया थंय मुखाल्यान कितें येता वता तें सगळें दिश्टी पडटा. म्हणल्यार हो रस्तो तेणी पर्पजली सिलेक्ट केला ज्या जाग्यार रेंज ना, लायटीचो उजवाड ना, फक्त आधार मेळो ते वायल्ड लायफाचो. आनी ह्या वायल्ड लायफा लागून हांव चिंतत आसा. अजित देसायाचें नांव तेणी थंय म्हाका अटॅक जेन्ना केलो, करप्शनाची चड तुका फायली काडपाक जाय आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतली केस तुजी बायल जी आसा ते सांग की स्टेटमेंट दिनाका. हेजे पयलीं अभिजितान गेले फावटीची जेन्ना डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक जेन्ना डेट आसली, हांव भायर बसून आसलो, कोर्टाक जो म्हाजे कडेन झगडोवपाक लागला. जेन्ना आमचो PP आसा सरकारी, तेणें ताका सांगलें म्हाज्या राखीच्या घोवा कडेन तूं उलयनाका, तूं सेपरेट राव. हें तेणें दिल्लें, त्या PP खबर आसा. पूण हांवें कागाळ केल्ली ना. पूण हें काल दिसून आयलें कित्याक राखीचें स्टेटमेंट म्हणल्यार अभिजिताची बाकीची जी 8 कलमां लागल्या, सेक्शनां लागल्या, त्या तितून ताका खबर आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार मॉडेस्टी, जी आमचे बंटी आनी बबली म्हणून एक फेसबूक पोस्ट घातलो 2018, तो हायकोर्टान काल आमकां आपयल्ले. आनी कालूच जो काँग्रेसीचो आमदार आसा तो अभिजिताचो आदोगाद तेणें आमकां भायर आपोवन सांगलें की केस फाटी घे. आमी म्हणलें केस फाटी घेतना, जे कोर्ट डिसिजन दिता, कित्याक कोर्टान ते केसीक स्टे दिल्लो की पोलिसांक सांगलें की तुमी इन्क्वायरी करनाका. आनी 4 वर्सांनी काल जेन्ना केस बोर्डार आयली, जज सांगता की तुमी डिस्कस करा. तेन्ना कालूच आयलो आनी म्हणपाक लागलो तुमी सेटल करा. आमी सांगलें आमी मेरिटाचेर वता, कित्याक जे आमकां भोगलां त्या टायमा वयलें कोर्ट डिसिजन दिता. हे 2 केसी आनी ह्यो फायल्यो, ह्या खातीर अमित नायकाचेर पर्पजली हो अटॅक आसा. कित्याक म्हाका मारलो राखी थंड आनी ह्या खातीर हो अटॅक जाल्लो आसा. तर पळय, अभिजीत देसाय म्हाका मारपाक ना. तो अभिजीत भुरगीं न्ही, कित्याक खबर आसा. कित्याक अभिजितान हेचे पयलीं 2018 जेन्ना म्हाजेर अटॅक केल्लो तेन्ना तो गांवांत दिसभर भोंवतालो, लोकांक दिसतालो. आनी कालच्या दिसाक पयरच्या दिसाक अभिजीत दिसभर गांवांक आसा, तो दिसता लोकांक पळय आपूण प्रेझेंट आसा. सेम सिट्युएशन 2018 केल्लें, तो दिसभर लोकांक दिसलो. हे अभिजीत कदापि स्वता करचो ना. हे तेणें भाडोत्री गुंडा लायल्या. आनी अभिजीत एकटो ना, हितूंक जो गुंडा वराक आसा त्याचो कजनाची गाडी मुखार 1/2 किलोमिटराचेर आमी डिटेक्ट केल्या. पोलिसांक दिला स्विफ्ट गाडी आनी नंबर की गुंडा वराकाचो कजन त्या रातच्या रानाक स्विफ्ट गाडी घेवन आमच्या रोडार कितें करता. जेन्ना म्हाजेर एक 5, 7, 8 किलोमिटर पयलीं अटॅक जाता आनी मुखार ज्याचो कजन ज्या गुंडा वराकाचो जो ताका मारपाक गांवचे 450 लोक जेन्ना रस्त्यार धांवले, हेणे लोकांक धमकी दिल्ली, आमकांय दिल्ली की आपूण तुमकां पळयतलो. तेजी गाडी डिटेक्ट जाल्या रातची आमी आसा. सो अभिजीत ह्या हितूक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना, हेणे हायर केल्या आनी कळटलें. आनी आमी मागता
आमकां खंयच्याच सरकाराचेर किंवा पॉलिटिकली स्टेटमेंट करपाचें ना. तुमची यंत्रणा आसा, तुमी सोदा. आयज सावड्ड्याक एक प्रेस कॉन्फरन्स राजेश जो मलकणे पंचायतीचो सरपंच आसा तेणी केल्ले आसा की अमित बीजेपीचो जनरल सेक्रेटरी आमी बीजेपी इनवॉल्व करची ना. तो म्हणटा की अमित नायकान प्लॅन केला. आमी मागता तुमची यंत्रणा आसा, तुमची PI आसा, तुमची सिस्टम आसा, मुख्यमंत्र्या कडेन खातें आसा, सोदा आनी आमकां सांगा की आमी प्लॅन केला. आनी आमी समज प्लॅन केला, आमकांच आमी मारता. आमी समज आमची गाडी समज 1 लाखाची डॅमेज करता, तो ग्लास जो मुखालो फुटला ताका सादारण म्हाका दिसता 50,000चे वयर हजार पयशे जाय. हे समज आमीच आमकां मारपाक करता जाल्यार तुमी सोदा आनी आमकां सांगा. कित्याक खंयचेय जे इनवॉल्वमेंट अशें आसता जेन्ना कोणाक मारपाचें, बीजेपी म्हणलें पार्टी लायली की तितूंत वेगळी वळण मेळटा. आमी सरकाराक दोश दिना, जे कोण कल्पीट आसा जेणी आमचेर अटॅक केला तांकां सोदा तुमी. कारण एक्चुअली हांव गाडी चलयतां आनी हांव समज स्टेरिंगार आसलो, म्हाजो गाडयेचो पावर म्हाका खबर आसा, हांव ताका मुकून वता. त्या भुरग्याक जेन्ना पयलींच जी हॉकी स्टीक आसा समोर तोंडाच्या पडली आनी ती स्टीक सारकी ड्रायव्हराच्या डॅशबोर्डार आयल्या, इतले ग्लास तोडून इतली नेटान मारली आनी तो भिलो. ग्लास सगलो व्हायट जालो आनी सेकंड जो दुसरो देंवलो फाटली सायडीच्यान डायरेक्ट ड्रायव्हर सायडीच्या ग्लासार ताणें मारलो आनी ती स्टीक ताका हांगा पडोन 8 वत पडले हांगा. तो ताका मारलो तो मारलोच. तांकां मागीर कळ्ळें की अमित तो न्ही म्हणून. कित्याक अमित हांव म्हणूनच अटॅक केलो तेणी. म्हाका मारलो की म्हागेले लेफ्ट सायडीचे जे डोअर आसा ते ओपन जायना, कित्याक गाडी रिपेरिंग आशिल्ली. सो ते सायडीच्यान ताणें ओडलो म्हाका. पूण ज्या ड्रायव्हर सायडीच्यान म्हाका ओडून जेन्ना काडलो पळय ते ओडली तेन्ना 2-3 अटॅक ताणें केलो. पूण मोठी आसली कारणान तांच्यान बँड जावपाक, सो हांव बँड जालो मरे रस्त्यार पडलो आनी त्याच झपाट्या भितर हांव बॅक सायडीन धांवलो. तेणी चिंतूना की बॅक सायडीन तांकां टर्न मारून त्याच टायमार आतांच जो केपेंचो PI आसा सुलकण ह्या गांवाक ज्या मनशान म्हाका लिफ्ट दिली तेणें आपली स्टेटमेंट दिल्ली आसा की आपूण केस मारपाक गेल्लो. चेतन म्हणून त्या भुरग्याक वळखलो आनी चेतनान उडी मारली नंतर ताणें म्हाका पळयलो. अमिताक सांगलें आपूण बस म्हूण गाडयेन आनी ताणें 300 सादारण 30-35 मिटर म्हाका आपली स्पीड जितली जाता तितली पर्यंत व्हेलो. आनी जेन्ना गाडी तेकली हांवें ताका सांगलें थांब थांब. हांवें त्या गाडये वयल्यानच भाटां उडी मारली आनी त्या वायल्ड लायफाक गेलो. कित्याक पयलीं दिसतालें की आमकां एक संशय आसलो कोण हो भुरगो, पूण तो आयज भुरगो समोर आयिल्लो आसा. आनी CCTV कॅमेरा आसा, पोलीस आपली इन्व्हेस्टिगेशन करता, चड पयसली ना आनी आमी खुबशे क्लू दिल्या. आनी ज्या तरेन आमचे कडेन हें सगळें दिसता. त्यांची गाडी बी कसली आशिल्ली? कोणाची? त्यांची मारपा येयल्ली त्यांची कसली रे? वेन्यू गाडी पळय, सेम हो कलर, नवी गाडी, नंबर प्लेट काडली. जो अटॅक जाला तेजेर तुमी CBI इन्क्वायरी मागतले? आमी CBI इन्क्वायरी मागतले, पूण पयलीं सांगेचे जे केपेचे PI आसा तेज्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर इतली बेगीन आमी बोट दाखोवची ना. कित्याक जो मनीस आमचे बरोबर आसा, ज्या मनशान आयज आमकां साथ दिला, जे फॉरेन्सीक टीम आयली, सो आमी टायम दिवया तांकां. जेन्ना PI म्हणटलो की जायना, आमी गॅरंटी आसा की मेळटली ताका. कित्याक इतली गॅरंटी आसा की सांगेचें पोलीस स्टेशन जाल्यार हांव म्हणटा आसलो की आयजच आमी क्रायम ब्रांचा कडेन दिवची. कित्याक सांगेचें पोलीस स्टेशन म्हणल्यार आयज प्रवीण गांवसान जे हँग करून दवरला. कित्याक PI इतलोच पिवपाचें आनी न्हिदपाचो. आयज अमित नायक फटींगपण उलयता प्रवीण गांवसाचें लिवर टेस्ट करचें की सोऱ्यान डॅमेज जाला काय ना. प्रवीण गांवसान म्हाका आनी राखीक जो त्रास केला, त्याचो बापूय मेलो नंतर किंवा म्हाजे कडल्यान पयशे मागपाचे, हांवें पयलीं सांगिल्लें पायक देवा समोर यो प्रवीण गांवांत, हांवूय येता. दोगांनी हात दवरयान सांग अमित नायका कडेन पयशाचो डिमांड केलो काय ना. पूण प्रवीण गांवचो PI म्हणपाचे लायकीचो ना. कित्याक प्रवीण गांवसाक प्रोटेक्ट केल्लो वता. आनी आयज जेन्ना आमी प्रवीण गांवसाचेर उलयता, हे पेपर जे आसा हितूंक आमी प्रवीण गांवसाची एटेंडन्स मागल्या की कितली दीस हो प्रवीण गांवस सांगे पोलीस स्टेशना भितर काम करता हे हितूंक दिसतलें. आनी ह्या खातीर तो न्हिदून आसा. कोणी समज तुमचो कलीग आसा ताका दोतोराक टेस्ट करचो की प्रवीण गांवसाक जे दुयेंस जालां कसलें, सोरो पिवन ताका दुयेंस जाल्लें आसा. हे आमचें डायरेक्ट एलिगेशन न्ही. हांव पुरावे दिता. कित्याक पोलीस स्टेशनार सांग्यार आमी 24 वरां भोंवपी मनीस, केन्नाय वच प्रवीण गांवस पर्यकाक न्हिदून आसता. बाकीचे PC सांगपाक तयार ना की साहेब भितर आसा म्हण, पूण साहेबाच्यो बाटले भायर दिश्टी पडटा. हे प्रवीण गांवसाची हिस्ट्री. सुभाष फळदेसाय, आमी खरें सुभाष फळदेसाय इतले आमी क्लोज आसले, आमी अजुनूय तेजे डावट करना. पूण सुभाष फळदेसान ह्या प्रवीण गांवसाक कित्याक सांग्यार पोसला हे आन्सर मेळना. कित्याक हेजी पयलीं संजोग पळय, हेका चिरी मारता म्हणून रातचो अटॅक अरेस्ट केलो. तेन्ना प्रवीण गांवसान म्हाका रातची 1 वरांचेर WhatsApp कॉल केलें आनी अजुनूय आसतलें धाडलें. अरे कोलवाळे ताका आमी धाडलेलो आसा, ते मातसो न्यूज कर, दाखय लोकांक. आनी दुसरे दिसा म्हाका म्हणपा लागलो ताका सांग मरे की रातीक सांग BJP जॉयंट जाय, आमी ताका सोडटा. म्हणल्यार हो PI जो आसा हेका फक्त सांग्या वयलें प्रशासन चलोवपा खातीर हो एक म्हाका दिसता जे आमी म्हणटा पळय कितें तुजी बळसां घाल आपूण तें काम करता. हें सद्याक प्रवीण गांवसान ड्युटीर येवन दाखोवचें मरे आमकां. सांग्यार ड्युटीर येवन प्रवीण गांवसान दाखोवचें. हेचे रिपोर्ट आमी मागल्या.
हितूक हे 4 केसी भितर अमित नायकाक राखी नायकाक कितली फावटी हे पेपर प्रवीण गांवसान मागल्या अरे एक सुद्धा केसीक ओरिजिनल पेपर आमचे कडेन आसा वाट पळयता प्रवीण गांवस आपयतलो एक पेपर प्रवीण गांवस मागना कोणाक विचारप ज्या एग्रीकल्चराचो जेडीओ ह्या भितर भानगडी आसा त्याचे कडल्यान क्लियरिटी अरे त्या बुंडा वरकान केलें तें कितें तो म्हणटा कांयच ना जाली इन्व्हेस्टिगेशन पेपर मागा सो मागता सुभाष फळदेसाय कडेन की थरली इन्व्हेस्टिगेशन जावचें मिडिया पर्सना कडेन मागता की आयज आमचेर फाल्यां तुमचेर खुबशे सपोर्ट आमकां सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आयलो खूब जाणांचे कॉल आयले पण अनेक फावटी सांगता आमकां हें राजकारण बीजेपी काँग्रेस करपाक नाका आमी रिपोर्टर ह्या नात्यान न्यूट्रल रावया आमकां दिसता ती गरीब जनता ज्या जनते खातीर टॅक्स पेयराचो पयसो आयज पेपरांनी फायलींनी दिल्लो आसा पण जे प्रोजेक्ट 10-10 लाखाचे 5-5 लाखाचे हे आयज जमनीक दिश्टी पडना आनी काबार करचे पयलीं चवथ ह्या निमतान आमी तुमकां मुद्दामून सांगतले बिचुंद्रे हांगा 5 लाखाचो गणपती विसर्जनाची शेड बांदली 6 म्हयने पयलीं सगळीं बिलां पास जालीं पूण कोणीय मनीस जेन्ना हिंदू धर्माक आसा जाल्यार म्हणटलो त्या गणपती विसर्जनाक गणपती दवरपाक मेळपाक जाय आमी पयलीं सुभाष फळदेसाय कडेन अपील केल्ली 1.5 दिसाच्या गणपती पुजे लावचे पयलीं हें इनॉग्रेशन करून दाखया आनी ह्या भितर सरपंचाचेर हे बोट आसा ह्या खातीर हे प्री प्लॅनिंग केल्लो अटॅक फक्त करप्शनाक आमी खंय तरी उजवाड हाडटा आनी दाखयता की हांगा कितें कितें घडलां ह्या खातीर हो केल्लो अटॅक तुमी आमचो साथ दितले आनी मुखेलमंत्री हो आवाज आयकतलो देव बरें करूं हो व्यक्ती गोवा पुलिसाक जॉब करता प्रवीण गांवस तो PI कमी आनी सांग्या भितर तेज्यो लिवी चड जाल्या तुमी 2 दिसांनी हांव तुमचे पयर अनेक फावटी हो रायट टू इन्फॉर्मेशनाचो रिपोर्ट घेवन येता की सांगेचो PI कितले दीस ड्युटीर आसा हे आमी मागला हितूक आनी काल तें लेटर आयला आनी हो रिपोर्ट आमी तुमकांय दिता